GRTCचे आमचे जे कितें मनान आशिल्लें की आमचे जे खंय सँच्युरीज आसा थंय आमचे लोकांक इनवॉल्व करून लोकल्सांक इनवॉल्व करून तांकां लोकल कम्युनिटीक घेवन फुडें कशें सरपाचें तांकां इकनॉमीक डेवलपमेंट कसो करपाचो त्या भागाचो म्हणून हें आमचें एक पयलें पावल आशिल्लें. हांगा सुंदरशें तुमचे हांगा ह्या सँच्युरी तुमच्या ह्या मतदारसंघात सुंदर हे 2 वॉटरफॉल आसा जे प्रसिद्ध आसा गोंयभर मैनापी आनी सावरी. जेन्ना एक तुमी एक ती एरिया डेवलप करता आतां दूधसागर म्हणटा ते वर्ल्ड फेमस जाला पूण म्हाका खात्री आसा दूधसागर जशें वर्ल्ड फेमस जाला तशेंच फुडल्या 5 वर्सां म्हाका खात्री आसा त्याच भशेन मैनापी आनी सावरी तितलेच वर्ल्ड फेमस जातले आनी तितलेच एम्प्लॉयमेंट जनरेट जातले कित्याक हाजो हेतू एकूच लोकल अशी आमी ग्रामीण भागात इतले सँच्युरी एज इट इज आमच्या लोकांक सँच्युरी डिक्लेअर जाल्ल्या इतले लोकांक आमचे हे त्रास जाल्ले आसा तांची पळय इकनॉमीक एक्टिविटी आशिल्ली ती बंद जाल्ली आसा. प्रत्येक सँच्युरीन आमी पळयता आमची सायडीन आमकां म्हादय लागता तुमकां हांगा नेतुर्ले लागता सावड्ड्या आमची महावीर सँच्युरी लागता म्हणटकच खोतीगांव लागता. सो ह्यो जेन्ना सँच्युरी डिक्लेअर जाल्या थंय जी पयली इकनॉमीक एक्टिविटी जाताली ती पयली बंद पडिल्ली आसा. म्हणटकच लोकांक घेवन फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान कशें फुडें व्हरपाचें नाजाल्यार हो लोकांचो आनी फॉरेस्टाचो कॉन्फ्लिक्ट आयुश्यभर आसतलो. लोकांक कॉन्फिडन्स आसपाक जाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडेन आनी हें कॉन्फिडन्स केन्ना येतलें तेन्ना आमी एकत्र येवन जेन्ना अश्यो एक्टिविटीज करतले पर्यावरण राखून सैम राखून आमचें हें इतलें सुंदर गोंय राज्य ताका आमी राखपाक जाय. आमी म्हणटात न्ही गोंय म्हणटा ते लोकांक दिसता फक्त हांगा नद्यो आसा फक्त हांगा दर्या आसा आनी समुंदर आनी बीच आसा म्हणून बट आमी कितें म्हणटात गोवा वॉट वी आर ट्रायंग टू प्रोजेक्ट इज गोवा बियॉन्ड बिचीस. सो गोवा बियॉन्ड बिचीस म्हणटकच लोकांक कळपाक जाय कितें बाबा आपूण गोंया आयलो एक दर्यादेगेर रावलो थंय सगळे आमी पळयतात ज्या तरेन टुरिजम एक्टिविटीज इतले फ्लरिश जाल्ले आसा तशेंच आमकां फॉरेस्टान आमचे तर बरें सस्टेनेबल तर टुरिजम आमकां करपाक जाय जाल्यार आमी प्रत्येकाची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा की आमचे जी जेन्ना आमी फॉरेस्ट एंटर करता तेन्ना प्रत्येकाची जबाबदारी आसता की हांगा जनावरां रावता हांगा पर्टिक्युलर फ्लोरा आनी फॉना आसा पर्टिक्युलर मेडिसिनल झाडां आसा पर्टिक्युलर आमची वेगळे तरेची झाडां आसा हांगा वेगळे वेगळे बर्ड स्पिशीज आसा वेगळे वेगळी जनावरां आसा हांकां राखून आमी कशी टुरिजम प्रमोट करपाचें कशें फुडें व्हरपाचें लोकांक म्हणटकच होच एक हेतू. एक्टिविटींतल्यानी आमी पळयताले पूण पीपल शूड कम फॉरवर्ड. You can have a partnership with somebody and give food and accommodation and a part of that one who invest. There are different models wherein तुम्ही ते करपाक जाय. So let us involve एक activity व्हड जायत रावतली आनी आमकां दिसतालें पळय न्ही वायल्ड लायफ सँच्युरी इज अ बर्डन इज अ कर्स वी शूड टर्न इनटू म्हाका दिसता की आमी वेलकमिंग स्टेपाचेर येवपाक जाय यू नो. त्या खातीर I would request good officers are placed in Goa now because few days back आमची वर्सांच्यो जी पेंडिंग प्रपोजल्स आशिल्ली ती आयज तांणी क्लियर केल्ली आसा आनी दे आर लिबरल ऑन दोज. कोणाक घर बांदपाक जाय जाल्यार लिगली घर बांदपाक पसून ते इमिडिएटली तांणी सांगिल्लें आसा जर सेटलमेंट घेवन जर TCP परमिशन दिता नथींग विल बी ऑब्जेक्टेड बाय the forest department if it is situated if it follows the norms of the government for construction of houses. So हाजे खातीर हांव मागता की आमी एनवायरमेंटाची काळजी घेवया. हांगा डिफरंट स्पिसीस आसा बर्ड स्पिसीस एनिमल स्पिसीस वेजिटेशन ऑर फ्लावर्स एंड प्लांट स्पिसीस जी आतां आमकां केन्नाय मेळची ना. फ्लोरा एंड फॉना हाचेर आमी लक्ष दिवपाक जाय. बायोडायवर्सिटीन भितर इम्पॉर्टंट जी आसा ते आमकां एखादे वेळ खबर नासतलें पूण आमी तांकां रिस्पेक्ट करपाक जाय कारण फायनली नेत्रावळी वायल्ड लायफ सँच्युरी ही आयडेंटिफाय जाता आसतना देर आर सम क्रायटेरियाज वीच दे क्वॉलिफायड एंड दे बिकम द वायल्ड लायफ सँच्युरी. मॅडमी कडेन हांव इतकेंच मागता की आमचे रस्ते बी जाता आसतना हे मदीं लेट देम अंडरस्टँड ऑल दोज ऑफिसर्स हू आर सिटींग RFO and all they should understand their limitations. Their limitations in the sense what is protected and how the facilities should be given to them.
without understanding, they go and they stop each and every activity. They encroach upon the rights of the people. They should not be doing what we see normally. जितके त्रास करतात तितके आमकां एजिटेटिव्ह जातात. Here there should have been 500 people. People don't believe in forest because they have been harassed. So तशें जायनासतना आमी फॉरेस्टा कडेन बरे संबंध दवरपाक जाय. इट्स बिकॉज ऑफ दॅट आय एम सेइंग. से जीएफटीसी के चेयरमैन के तौर पे पीटर अने मैडम कार्यभार ग्रहण किया है. जीएफटीसी में एक नई ऊर्जा की प्रवाह शुरू हुआ और जीएफटीसी में एक नया उमंग आ गया. बहुत सारे काम जो अभी एमडी साहब बोल रहे थे जो जीएफटीसी पहले कभी नहीं किया, अभी मैडम के मार्गदर्शन में वो सब काम होने लगे थे. तो थोड़ा दिन पहले ही हम लोग मोहल्ला में एक इको टूरिज्म कॉटेज का भी उद्घाटन किया है और उससे धीरे धीरे इको टूरिज्म के प्रति जो जीएफटीसी धीरे धीरे आगे बढ़ता है. मेरा अपना आकलन है कि जो नेत्रावली के जो इतना सुमनोहर दृश्य है उसको देखने के लिए बहुत सारे टूरिस्ट जो हमारे गोवा राज्य में आते हैं वो भी लालायित होंगे अगर हम लोग इधर पर इको टूरिज्म के थोड़ा सा अच्छा फैसिलिटी क्रिएट कर पाए. इसके तरफ पहले कदम बढ़ाते हुए हम लोग आज एक जीप सफारी के माननीय मंत्री के महोदय द्वारा जीप सफारी के शुभोद्बोधन करेंगे और धीरे धीरे जैसा मंत्री जी साथ में बात भी हो रही थी कि एक इधर पर एक सर्किट डेवलप हो जाए मंत्री जी के मार्गदर्शन पे, वो भी बड़ा अच्छा रहेगा. ये सब काम में हम लोग के जो लोकल लोग हैं, जो पंचायत के लोग हैं, जो इधर के लोकल ग्रामवासी, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी. और एक चीज़ और हो सकता है कि जो इधर पर जो देखने के लिए आते हैं ये साबरी और मैनापी वाटरफॉल, उन लोग को रात में रहने के लिए कोई भी अच्छी जगह नहीं है. इधर पर कोई होटल्स नहीं है, बहुत अच्छे रहने का जगह नहीं. अगर इसके लिए आप लोग की पंचायत में अगर कोई होम स्टे का अगर आप लोग कर सके तो बहुत अच्छा रहेगा. बहुत अच्छा बिजनेस इधर होगा. मैं मंत्री जी से अभी इसका जिक्र कर रहा था और मंत्री जी के मार्गदर्शन में ये सब हो सकता है. इसलिए मैं आप लोग की सहयोग चाहता हूँ. सरपंच महोदय अभी बोल रहे थे कि उनका इधर पर कुछ पेंडिंग है जो उनकी करना चाहते हैं कि हमारे जो लोग इधर आएंगे उनको लाइफ जैकेट वगैरह देके पंचायत उसका भी हो सकता है कि पंचायत उसका थोड़ा चार्ज ले.